म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आयज आमकां पेकोणेचे बेसांव मागणी करूंक जायना, कित्याक आयज आख्खो दीसभर लायटी नासलेल्यो, सगळें डावन गेलां, इंटरनेट चलना, कांय सारकें ना. थोडे हिंचो चलता थिंचोर आमच्यान आतां करूंक जाता म्हणून हांव हे फकत मागणें तुमचेर कोत्तां, बेसांव दितां आनी हे परी आयचो हो दीस म्हणल्यार तूं पेकोणेचो मागण्यान सादता मागीर. बेरेस्तारा दीस म्हाका एक टॉक दिवंक आसा, ताका लागून सांजेच्या दिसाक म्हाज्यान पेकोणेचे बेसांव दिवंक जावचें ना, पूण हेरा दिसांनी हांव दितलों. ओके, आतां एक धाकलें मागणें तुमचे पासून म्हणटा. ताच्या आदीं तुमकां थोडी कळवणी दिता. तुमी जाणात की हांव दर दिसा रितीर कोत्तां. स्टार्ट जाला. आदीं हांव कोत्तालो पूण वयर पयले माळयेर. आतां यूट्यूबाचेर करूंक जाता. 15 ऑगस्टाचेर सावन आमी स्टार्ट केलेलें आसा. तर सकाळचें मागणें 5 वरांचेर. पदोत जी देवान भाग्यवंती नासाक शिकयली, तो अणभव ताणें बरोवन दवरलेलो आसा एका पुस्तकान, स्पिरिच्युअल एक्सरसायज म्हणून. ते अणभव जेजूचे ही पद्दतीन भाग्यवंत फ्रांसिसा वेळाक मेळ्ळे, तर ते अणभव आमी आपणावंक जाता. ताका लागून हांव सकाळीं ही पद्दत तुमचे फुडें दवरतां. आमी सगळीं जाणां तातूंत भाग घेवंक लागता आनी एकदम खोलायेचें मागणें तें. तुमी पळयतल्यात हातूंतल्यान आमची खूब प्रगती जाली. आतां स्टार्ट केलेलें आसा, पूण हे एका म्हयन्याचो रितीर तो. पूण आमकां 1 वरस पर्यंत जातलें. सारकें शिकून काडया सगळे मुद्दे तातूंतले. आनी पळयतल्यात तुमी कितली प्रगती आमची जेजूच्या एकवटान जातली पळय ती. पाप साहेबान म्हणलां तें पुस्तकांतलें तर आमी सारकें पाळीत, तो मनीस सांत जावंकूच जाय. हे भाशेन देवाच्या ताब्यांत आमचें सगळें जिवीत घालया. सांगे म्हणना हितून 6 वरांचेर ही पेकोणेचे मागणें आनी बेसांव हांव तुमकां दितां. तुमी वॉट्सॅपाचेर तुमचें नांव कोणा पासून मागोंक जाय, कितें तें इंतेसांव, कसलें बेसांव आनी हिंचे भाशेन, आमचे भाशेन वो इंग्लीश भाशेन. आनी ते वॉट्सॅपाचेर 7058650102 हाचेर धाडपाचें सकाळच्या वेळार. कित्याक नाजाल्यार तांकां सगळो दीसभर रावचें पडटा. एका टायमार घालच्यात जाल्यार बरें पडटा म्हणना हितून. आमी घेता म्हणना हितून, पूण आतां आमी एक बंदोबस्त कोत्तेले आहा. तुमकां सोंपेपणी तुमची नोंदणी करून येतली, ती तयारी चालू आसा. पूण आतां हे भाशेन तुमी धाडशात तर मागीर तुमी सांजेचे कॉल करनाका, हांव कॉल कोत्तां. हे भाशेन आमी करया. तर आतां हांव तुमकां धाकलें बेसांव दितां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा सर्गींच्या, आयच्या दिसा पासून आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या भावांक आनी भयणांक तुवें भरपूर बरेंपण फावो केलां. ती ओदुरशान पर्यंत आसतना तुवें ताका सोडूंक ना. तूं ताचे बरोबरूच आसाय. पूण जितली ती तुका आपली चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी सगळें तुका समर्पण जियेतली, तितली ताका ही तुजी पद्दत मागण्याची, संबंदाची तांकां कळोंक लागतली. कित्याक तूंच आमकां हें सगळें शिकयताय बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आनी जेजूच्या एकवटांत आमकां रावंक तूं अदीक आनी अदीक बाळगून घेताय. तर ह्या वेळार आमची जी भयणां आनी भावां चड दुयेंत आसा तांचे पासून आमी मागता. आनी जीं कोण दुयेंत आसात तांचेय पासून, जांकां कोणाक बेसांव जाय तांचेय पासून आमी मागतात बापा. तर ह्या वेळार पयले सुवातेर जें पातक आमचें सगळें आसा आनी आमी सदांच पातकी मनशां, तें आमी कबूल करता आनी तातूंतली आमकां भायर काड म्हणून तुजे कडेन मागता.
जेजू आमकां सुटका दी तुज्या उमलीक रोगतान. हांव पातकी सोर्प दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सगळ्या जाणांक सगळ्या वायट विघ्नांतली निवारो कुडीची मनाची आत्म्याची पेखुणी आमकां दिवं आनी सगळे जेजू सोबे रावन बरेपण आमकां फावो जावं. आमेन. घेवन फ्रांसीसच्या वेळा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या तरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर ठाय आसा वस्त्रेमध्ये तुजो दैवचो पूत जेजू घेवन ती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोर जोड तुमचेर घालून तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भयणीनो आनी भावनो एकूच मागणें हांव तुमचेर सगळ्यांचेर करता आतां. बापा सुर्गीच्या ह्या आमच्या सगळ्या भावांक आनी भयणांक आमी तुज्या ताब्यांत करता. ती सदांच तुज्या मोगान भरोन जियेतात. तांचो भावार्थ तुवें जागृत केलेलो आसाय ह्या तांच्या दुयेंसा वरवीं. सगळीं जाणां तांचे भोंवतणी तांकां जाता तितली पेकोणी दिवंक वावुरतात. आर्गान दिनवास तांचे पासत कित्याक सगळीं जाणां बरोबर एकठांय जावन मागण्यांत आसात आनी तांचे मागणे आतां आमी तांच्या मागण्यांत एकवटोन घेवन फ्रांसीसाच्या आनी सायबीण मायचे मागण्यांत ह्या आमच्या भावांक आनी भयणांक तूं जेजू स्पर्श कर. तांकां भितरल्यान कुडींत मनांत आत्म्यांत जे वायट आनी वदृश आनी पातक आसा तितलें काडून उडय. तांकां नितळ निर्मळ कर आनी तांच्या जिवितान तुजो मोग आनी तुजी कृपा वाडय. हे परी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत तांकां पेकोणी त्या त्या सांद्यांनी घडोवन येवं. तांकां वेगी बरी कर आनी तांकां तुजे गोठायेन भर. तुज्या एकवटान तांकां सदांच दवर आनी सगळ्या उद्रुशांतली तांकां पयस दवर. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. São Francisco Xaviera, Woda Cura, Radi Samcha Mogan, Las Lolia, Besaungal Saiba, Desaramcha, Sambalung Sodakal, Kopan
तुझ्या बेसांगाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक सदांकाल कोपान तुझ्या बेपरवा करून या संसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी सोमेस मागता मोजो तुजी कोरताय म्हूण मिलाग्री वय मिलाग्री आमी सोमेस मागता मोजो तुजी कोरताय म्हूण मिलाग्री वय मिलाग्री आनी सुरपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. देव बरी रात दिवन तुमकां सगळ्यांक मागता तुमचे पासत तुमी मागात म्हजे पासत आनी ह्या बजिलिकाच्या वावरा पासत आनी आमी सुगणी जाणांक सुरू वावरता तांचेरूय देव बरें करूं.